देव अडवट सिंहासनाधीश्वर महापती काणकोण आज शिवरात्रीचो दिवस आणि मोठ्या उमेदीन आमच्या मल्लिकार्जुना देवाची पालखी ही समुद्र स्नानासाठी येता। नियमितपणे वर्सान वर्स ही पालखी सकाळ फुडें आपलो वांगडी वेळीप आणि आपलो बाकी सगळं लवाजमा घेऊन मल्लिकार्जुनाच्या देवळांतल्यान साधारणपणे सकाळ फुड्या 5 वरांचेर ती थंयच्यान भायर सरता आणि अशें करून वाटेर आपल्याले एक ठरावीक आमची 9 बसका आसा। 9 कडेन ती थांबून ती राजबाग दारीर हांगा समुद्र स्नानासाठी येता आणि हो एक देवाचो जलक्रीडा अशें म्हूण संबोधली जाता। आणि ही जलक्रीड्यासाठी देव हो ह्या वेळेर येता आणि वेळेर येयले तेन्ना हजारांनी लोक देवाच्या दर्शनासाठी हांगा आतुरतेन वाट पळयता। मल्लिकार्जुन देवाची आख्यायिका अशी की हो सगळे धर्माक जातीक सगळ्यांक घेवन वचून हे देवस्थान स्थापन जाल्लें आसा। काल शिवरात्रीच्या पयल्या दिवसाक हो देवाचो महाजना वतीन आणि बाकी भाविका वतीन मोठ्या उमेदीन एक अभिषेक जाता आणि खूबशे लोक अभिषेक न चुकता करतात आणि आज दुसऱ्या दिवसाक म्हळ्यार अमावास्ये दिवसाक हे समुद्र स्नान जाता। ह्या समुद्र स्नाना सुद्दां हाडपाक एक वेगळी प्रथा आसा की पालखी हाडप ही आमची वेळीप बांधव आसा। ते लोक ही पालखी हाडून हांगा वेळेर समुद्र स्नानासाठी दवरतात। त्यानंतर आमची उत्सव मुर्ती आमच्या पुरोहिता तर्फे उत्सव मुर्तीचे समुद्र स्नान केल्लें जाता आणि त्याच्या नंतर प्रत्येक आम्ही म्हणला तशें हे हांगा सगळीं लोकांक जोडून हो देवस्थान चल्लें। तेन्ना हांगा वेळेर आमची एक घरवय आसा ती वेळेवयल घरवय म्हणटात। जे पागी लोक जे हांगा नुस्तेकार लोक जे लोक हांगा त्या वेळेवयले आमी घरवय स्थापन आमच्या देवा संबंधीत लोक ते तेन्ना जरी तरी ही पालखी आपल्या तकलेर घेवन वेळीप लोकांनी हाडून हांगा बसयले तरी उठयता आसतना तेमकां तेजो मान आसना। कारण उठयता आसतना आमी त्या वेळेवयल घरवय लोकांक तेमी ती उठून हांगसान व्हरून आमी किनल्यांक पाजर म्हणटा थंय पर्यंत तेजी पावोवपाची ही बी आमची परंपरा आसा। आणि अशी कितलीशीच वर्सां जाली न चुकता हे सगळे लोक भक्ती भावनेन आणि मोठे श्रद्धेन हो एक व्हडलो मोठो उत्सव असो मनयता आणि लोक हेजी आतुरतेन वाट पळयता। तेन्ना हांव सगळ्या लोकांच्या वतीन देव मल्लिकार्जुना कडेन मागता ह्या देव मल्लिकार्जुनाची कृपा आणि ही जी परंपरा अखंडित परंपरा जी आज कितलीशीं वर्सां चल्ला ही अशीच उरची आणि ह्या समस्त पिळगेक त्यांनी आशीर्वाद जोडचो। देव बरें करूं।